मोगाचे बा भणीनो, शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां व्हडपणाची खबर सांगता. कोण जायत देवाचे दृश्टीन व्हड मनीस वो कोणाक जायत व्हडपण मेळटलें. जेजू अशें म्हणटा, जो कोण आपणाकूच विसरून दुसऱ्यांची सेवा करता तो जावन आसचो व्हड मनीस वो ताका व्हडपण मेळटलें. धाकलीं भुरगीं एके भाशेन आपणाक विसरून दुसऱ्यांची सेवा करतात. जेजून देवाचो पूत जावन सगल्यांची सेवा केली. पयले वचपान सवयस्पर आमकां एक खास बुद्धी दिता आनी ती म्हणजे मनशाक संवसारांत जायत वस्तूंची गरज आसा, पूण मनशान बऱ्या आनी सासणाचो संतोश मेळटा त्याच वस्तूंची आशा दवरची. बाबडीनो, ज्यो वस्तू आमकां सासणाचें जिवीत दितले तांची आशा भागूंक तशेंच दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमी फुडें सरूंक आज आमी देवा लागीं मागुया.